देशान पंचायती जावं, नगरपालिका जावं, जिल्हा पंचायती जावं, विधानसभा जावं नाल्यार पार्लमेंट जावं, खंयचे ना खंयचे वेंचणुके चालूच असतात. ताका लागून कितें जाता, कोड ऑफ कंडक्ट लागता. सरकाराक फंक्शन करपाक मेळना. ताका लागून ह्या देशान एकाच फावटी सगळे वेंचणुके जावचे असो एक विचार फुडें आयला. हाचे खातीरचे बिल पार्लमेंटान सादर जाला. ताचेर अभ्यास करपा खातीर जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी सरकारान नेमल्या, म्हणजे पार्लमेंटानूच नेमल्या, सरकारान म्हणण्यापेक्षा पार्लमेंटान नेमल्या. ती कमिटी 10 आणि 11 तारखेक गोंयांत येतली. बाणावलेच्या तास एक्झॉटिका ह्या हॉटेलान 10 आणि 11 तारखेक सबंद दीस तेंची मिटिंगी आसतले. पॉलिटिकल पार्टी आसतले, ब्युरोक्रेट आसतले, वा समाजांतले एज्युकेनिस्ट आसतले, टिचर आसतले, दोतोर आसतले, लॉयर आसतले, तेच कित्याक पत्रकार आसतले, हांचे कडेन ते भासाभास करतले. हाच्या पयलीं तेंच्यांनी कांय साबार राज्यांनी आपलो दौरो केला आनी तांची मतां जाणून घेतल्यात. 10 आणि 11 तारखेक आमकां गोंयकारांक संद आसा की त्या कमिटी मुखार जावन एक इलेक्शन एक देश एक इलेक्शन ही जी संकल्पना आसा हाचेर आमकां कितें दिसता हें आमी तांकां सांगूंक शकतले. तुवें हांगच्या सरकारी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरात एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. हॉस्पिटलात काम करपी बायल कर्मचाऱ्याचेर एका मनशान सुरयेन हल्लो केल्ल्यान बरोच बोवाळ निर्माण जाला. ह्या हल्ल्यांत बायल कर्मचारी गंभीर जखमी जाल्या. घडणुकेच्या सुवातेर हाजीर आशिल्ल्या नागरिकांनी आरोपीक धरून पुलिसांच्या ताब्यांत दिला. मजगतीं ह्या हल्ल्या फाटल्यान कारण कितें हें एक कुवाडें जावन रावला. तशेंच पुलीस फुडलो तपास करतात. सांखळे रवींद्र भवनात कृषी पे चर्चा कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान सांगले की केंद्र सरकाराच्या मजतीन राज्यातली 18,000 हेक्टर खाजण शेतां परतून पुनरुज्जीवन करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसचे परस शेतकारां वांगडा काम करपाची गरज आसा. तशेंच भायले अन्न आनी शेती खातीर भायरे सायरे वापरिल्ल्यान कॅन्सर आनी मूत्रपिंडाच्या दुयेंसांत वाड जाल्या, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. म्हापसा टॅक्सी स्टँडावेल्या पायलटांनी म्हजे ड्रायव्हर ॲपाक विरोध केला. जायत्या ज्येश्ठ पायलटांक स्मार्टफोन आणि मोबायल ॲप्लिकेशन वापरपाची संवय ना आणि म्हायती ना अशें तांचें म्हणणें. ॲप बेस सिस्टमाक लागून तांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जावंक शकता असो भंय पायलटांनी उक्तायला. देखून ही सेवा लागू करच्या पयलीं सरकारान जाणट्या टॅक्सी चालकांच्या प्रस्नाचेर विचार करचो अशें तांचें म्हणणें आसा. बंगालच्या उपसागरांत तयार जाल्ल्या कमी दाबाच्या पट्ट्या खातीर फाटले 4 दीस व्हडल्या प्रमाणात पावस गोंयांत पडलो. पडझडय व्हडल्या प्रमाणात जाली, पूण फुडले 4 दीस आतां पावस कमी जातलो आनी ताच्या उपरांत आनीकूय कमी जातलो अशी शक्यताय गोवा वेधशाळेन वर्तयल्या. फुडल्या 4 दिसां खातीर गोंयांत येलो अलर्ट जारी केला.